बरें जालें. तुमचोच सरकार FIR रजिस्टर करता. तुमचोच सरकार तुमचेच पक्षाचे लोकांक वुमन एम्पावरमेंट तुमी कशें केलें तें दाखोवन दिता. BJPन वुमन एम्पावरमेंट बरें केलां. सारकें तें कसलें नेटवर्क मार्केटिंग काय कितें म्हणटा ते भशेन केलां. नोकऱ्यो विकप म्हणून बऱ्यो केल्या सारक्यो. सो हें तुमचें वुमन एम्पावरमेंट हें एक्सपोज जाता. आनी हाजेर जर उलयलो जाल्यार तुजें घर इल्लिगल जाता. तूं कोण तरी चोराचो पार्टनर जाता. तो पार्टनर तो रावता आनी सांगता हो म्हजो पार्टनर म्हणून फाल्यां मागीर कितें उलोवपाचें मागीर. सो बेजिकली शेडी लोकांक वापरून दुसऱ्यांक कॅरेक्टर एसेसिनेट करप ही प्रथा प्रमोद सावंतान सुरवात केल्या. आनी असले मुखेलमंत्र्याक मुखेलमंत्री रावपाचो खंयचोच कसलोच हक्क ना. आनी ताजे खातीर ताणें दिवंकूच जाय. आनी हे मॅटरान कितें आहा खरें तें भायर येवंक जाय. गोंयचे पुलीस म्हाका दिसना हातूंत कितें करूंक शकता. गोंयचे पुलीस दबावाचेर आहा. तांणी कोणाचेरूच एक्शन घेवना. चॅकआउट चॅकिनान कोणाचेर एक्शन घेतली. कोण येदेशे बारीक बुराटे तांचेर एक्शन घेता. मेन जे मनीस आहा जे लोकांनी हांकां एट गन पॉयंट व्हिडिओ रिकॉर्ड केले तांचेर एक्शन जाता. सो हे इश्यूज म्हाका दिसता हाची उत्तरां जाय आनी हे इश्यूज तुमी कवर करूंक जाय. थँक्यू. ना ना जे कस्टडींतल्यान तो गेलो आतां ना ना आतां आहा तें जेल मरे तें. आतां कशें आतां सारकें जाता. तूं आनी कितें जें कितें जेलांतल्यान तो चॅकआउट जालो तें असलें खंयचें जेल काय म्हणून हांवें तो प्रश्न घालो. तातूंतल्यान म्हाका उत्तर मेळ्ळें मरे की ते क्रायम ब्रांचाचें रायबंद्रा कितें आहा पळय थंय सेल नो सेल. मागीर हाव कॅन यू जस्ट कीप समबडी देयर इफ ही इज एन एक्युज्ड who is charged with a very serious crime and that too you are saying is interstate ramifications आहा जाल्यार ताका तुमी कसो दवरूंक शकता ते. आनी मागीर तो चॅकआउट कसो न्ही तो चॅकआउटूच तो सिरियस इश्यू न्ही हो. हांव पळय जस्ट तो उलयलो म्हणून हांव हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें खाज ना म्हाका. पूण आय वॉज वेटिंग फॉर वन फूल डे टू रिएक्ट पळोवपाक की बाबा कोण हाजेर उलयता की बाबा त्या सिद्दीकीन सांगला ती फट म्हणून एकलो उलयना मरे. हा मुखेलमंत्री म्हणना तो हो DG स्टेटमेंट काडना कोणच स्टेटमेंट काडना. ना जाल्यार हे पुलीस जे आहात हे जे चमचे हांचे आहात ते रातचे प्रेसांक घेवन बसतात मरे. न्यूज घाला फाल्यां ही न्यूज येवंक जाय ती न्यूज येवंक जाय. हे जर्नलिस्ट जाल्या हे IPS ऑफिसर आहा थोडे आमकां सगळे कोणाचे खंय जमनी घेतल्या कितें घेतल्या आमचे कडेन फायली आहा. सगळ्याची कुंडली आमी काडून दवरलेली आहा. पूण आज तो घेवन आनी तो इश्यू डायवर्ट करप सारको न्ही. आज लेट अस टॉक टू द पॉयंट. दीस इज द पॉयंट. Your question is a good question, but to the wrong person. I am talking, no. I am not silent. आमी हांव सोडून तो सोडून मनशाक कशें विचारतात. म्हजो कितें आहा तो प्रश्न विचार करता. म्हाका जें म्हज्यान उत्तर दिवंक जाता हांव दुसऱ्याचेर कसो उलयतलो. 100% आज रातचें जातलें पडतें पळय आनी थंय 15 मनीस दवरल्या म्हणटा तुका हांव सारकें दिता तांचे फोटो दिता कोण कोण आहा ते आनी खंयची खंयची नांवां कोण कोण फॉल्स आयडेंटिटीज करून आहात. आनी ते सायबर क्रायम आहा पळय ती एक दीस एक्टिवेट जातली. सरकार पडचो पडटलो. हें दवरलें आनी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आपल्याच्या अगेन्स्ट कोण बरयता ताचें नांव पिड्यार कर आनी नांवां दिल्या सगळीं. पूण नांवां कशीं आहा ती नांवां आयकुपाक बरीं दिसता. कॅथलीक नांवां थोडीं मुसलमान नांवां पूण केन्ना केन्ना बरयतात ते सारकें क्लियर कळटा की एकलोच बरयता आनी हांचे सगळ्यां कडच्यान पावता म्हणटा ते मागीर ताचेर उलोवया केन्ना. इट्स अ स्मॉल क्रायम. असोसिएटिंग अँड युजींग शेडी एलिमेंट्स टू डू कॅरेक्टर एसेसिनेशन ऑफ लोकल ओपोजिशन MLAs इज अ बिग क्रायम. एंड आय थिंक लेट इस डिस्कस. 100% एस्केलेट करतलो होम मिनिस्टर. ते काय आहा पळय आमची स्टेट एनिमल गोंयचे स्टेट एनिमल गेंडो ताज्यान फुडें तुका सांगूंक जाय
स्टेट एनिमलाक सामको सिरियसली घेतला ताणी, त्यांची कातूय तितलीच जाल्या दाट. एमएलएचे नाव घेतला तेका तुम्ही एमएलए रिजाइन जावन ना हांव एमएलएचे नाव ताणें घेतलां तें हांव जाणा. एमएलएन तें क्लॅरिफाय करूंक जाय आनी एमएलएन ताचेर उलोवंक जाय. काल म्हाका एमएलए गणेश गांवकाराचे भुरग्याचे लग्नाक मेळिल्लो. ताका सांगिल्लें हांव यू आर इन द न्यूज, यू कंटिन्यू टू बी इन द न्यूज, सो यू गॉट टू क्लॅरिफाय. आज म्हाका दिसता ताणें कितें तरी म्हणलां आयकलां. ताका वचून विचारपाक धाडा म्हणून सांग मरे. तूं ताका आडावन सांगपाचें बाबा आपल्याक मातसो व्हर थंय म्हणून. मागीर कोण चीफ मिनिस्टर करता आसतलो ताका सांग म्हणून सांग. ताका जर गट्स आहा ताणें सांगचें म्हणून सांग की जो भितर एक जेलान आहा ते मनशाक वापरून एक बीजेपीचे आमदाराक कॅरेक्टर एसिनेट करता म्हणून ही सांगपाची गट्स दवरूंक जाय देशान. नाजाल्यार ताजेर येताच गदा ती गदा आहात ताजेर. जे भशेन हें पळय वारें मारलां तें वारें ताजें धडगत ना फुडें. दिसता तुका आसा म्हणटा का? ताका जर भितरलो भेदी कोण आसा जाल्यार ताणें नांव घेवंक जाय ताजें. नाजाल्यार तो कसलो तो फ्राकेश जालो मरे. अशें आसतलें म्हणून येना पळय. सिद्दीकी म्हणटा तो एक शेडी एलिमेंट. आतां तो उलयता तें सगळें सत्य म्हणून हांव म्हणना, पूण फॅक्ट इज की तो उलयता तो आतां म्हणटा की विजय सरदेसायाचें नांव. अरे विजय सरदेसाय खंयचो आतां? कितें तरी हें आसपाक जाय मातशें तरी. काय ना म्हापशेंची जमीन आनी खंयची जमनी खंयच्यो खंयच्यो त्यो म्हापशेच्यो मरे म्हाका खबर ना. म्हापशेच्यो जालें तातूंत तो आमचें नांव घेता म्हळ्यार कोणाकूय तूं खंयी वापरता. आनी कित्या खातीर एक पॉयंट घेता तो जंय म्हाका मातशें लागता म्हणटें की कॅश फॉर जॉब स्कॅम डायवर्ट करपाचो इशू. तशेंच दिसता मरे गोंयचे व्यापम मरे. व्यापमान लोक मेल्ले, हांगाय लोक मारला, हांगाय लोकांचें इन्व्हेस्टिगेशन जायना. कंप्लीट कल्युजन आहा. ईडीन घेतला म्हणटा ईडीन कितें केलें ईडीन केस घेतली आनी ईडीन न्हिदून गेली. अशें करून जाता तें. समबडी हॅज टू बी अकाउंटेबल न्ही. बरें मुखेलमंत्री केन्ना केन्ना क्रेडीट घेता आपल्या सरकारान ताका भितर उडयलें वालोड तुका. मागीर फुडें वच मरे टेक इट टू लॉजिकल कंक्लुजन. पळय हांवें एसेंब्लीन ताका म्हज्यानूय कितें कितें म्हणूंक येता आसलें आनी म्हजे कडेन हातान डॉक्युमेंटूय आशिल्लो. हांव ताजे फुडें गेलो ना इतल्याच खातीर कित्याक तो इशू खंयच्या खंय वचपाचो म्हणून. आनी सेकंड एसेंब्ली परती जावपाची आहा आनी हांवूय तितलोच रावपाचो आहा. आनी हांव तुमकां सांगून सांगताय की जंय प्रॉपर लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम घेवन जें कितें एक्सपोज करूंक जाय तें एक्सपोज करपाक आमी समर्थ आसा. आतां तें करतलेच म्हूण तूं आमचेर कितें बरयतलो आनी कोण चोराक घालून तूं डिफेम करतलो आनी आमी ओगी रावतले अशें इतलें इजी आहा तर तें राजकारण इतलें सोंपें. हें हाका कोण शिकयता तें म्हाका कळना. पयलीं आमी कोण आशिल्लो जाल्यार मास्तर आशिल्लो म्हणटालो. आतां मास्तरूय कोण आसा तो कळना. पयलीं तरी मास्तर आमी जाणा आसताले हो मास्तर म्हणून. आतां हाजो कसलो हो मास्तर तो म्हाका कळना. हो नापास मास्तर आसतलो. ताणें तें म्हणल्या भशेन तें ITI करून 2 वर्सां केलीं जाल्यार 10वी जातलो. 4 वर्सां केल्यार येवता तसलो आसतलो मास्तराचो. कितें हां तुका हांव वालोर दिता की हांव तुका इतले पीन मारले तुका हांवें पिन्यो मारीत रावलो. बेजिकली तुमकां हांव प्रोवोक करूंक सोदता टू एन एक्सटेंट की बाबा तूं कोण हें विचारपाक. आमी आमचें काम जाणा. हें पसून जर तुवें म्हाका म्हणिल्लें हांव तुका मान दिवपाचो वालोर. पॉयंट कितें आमी सगळे जाग्यार आहा केन्ना कळटा तेन्ना आमकां चिमटो काडलो तेन्ना आयज जावपा जाय न्ही तें. नाजाल्यार आमची कात तशी जाली. सो तुजी खंय कात खंय आहा ती चॅक करपाक हांवें केल्लें लिटमस टेस्ट ती की तुवें तुज्या जाग्यार आसा हांव म्हज्या जाग्यार आहा हें पळोवंक जायना. सो तूं करता तें करीत राव. हांव करता तें हांवें करीत रावंक जाय. आनी आमकां लास्ट होप म्हणटा ती आमचे लोकशायेन आसूं जाय. ती लोकशाही जी ती उरतली आनी एक दीस सत्य म्हणटा तें सदांच सत्यमेव जयते म्हणटा कितें सत्याचेंच जैत जातलें हें होपान आमी वचपाक जाय. तुवें वचपाक जाय हांवें वचपाक जाय. नाजाल्यार हांव घरा कडून साटली पटली बांदून हांवें घरा बसपाची. हां हे सिद्दीकी काय सुलेमानाक भिवन आनी कितले चोर आसतले मरे.
कोणाक खबर आहा हांचे कितले पार्टनर आहा म्हणून? ड्रग्स विकता ते पार्टनर आसतले हांचे 100% आसतले. आंध्राचे पुलिसान सांगला की गोंयचे पुलीस कांय करना म्हणून. सो म्हळ्यार कितें, गोंयचे पुलिसाचे पार्टनर ड्रग विकता ते आसतले, ते फाल्यां आमचें नांव घेवपाक लागतले. जाले आमी इनवॉल्व जाले ड्रग्सान. इतलें सादें आहा तें. गोंयांत सगळे एकमेकांक वळखतात मरे. कोणाचो बॅकग्रावंड कितें कात सगळे जाण आसतात. वगीच कितें हें केलें फेसबूक आनी बरो व्हिडिओ भायल्यान मुंबयच्यान करून हाडलो म्हणून तो दॅट डजंट मेक इट द ट्रूथ. कितेंय आहा तें सगळे जनतेक खबर आहा. जनता सब जानती है म्हणटा पळय त्या भशेन तें गोंयची जनता चड जाणां आसता. पळय एक आमदारान सांगिल्लें आहा, तो आमदार डेप्युटी स्पीकर, तो म्हणटा आपल्याक बदनाम करता. कोण करता बदनाम? आमी. हो सुलेमान म्हणटा खंयचे जेलान आहा? म्हणजे घरा काय हातून आहा कोलवाळे जेलान आहा. कोलवाळे जेलाचो पात्रांव कोण? मुखेलमंत्र्याक थंय होल्ड आहा काय ना? म्हळ्यार एक आमदार बीजेपीचो म्हणटा टू सम एक्सटेंट इज इन्फरिंग की आपल्या भितरल्यानच आपल्याक सुरींग लागता. आनी एक मंत्री आहा जाका हेच इन्फ्लुएन्सर टार्गेट करता. आमी पळयला त्या मंत्र्याक गट्स आहा हें सांगपाक काय ना तें म्हाका खबर ना. तें तुमी चॅक करात. ताजे गट्स चॅक करपाक जाय पडले. हांकां हे जिते आहा काय मेले आहा काय हे सारके अशे हाजेर आसात कितें स्वराचेर आहा तें पळोवंक जाय. कोणाक फायदो आहा? जो कोण बेनिफिशियरी आहा तो फाटल्यान आसा अशें धरपाचें. बरें हें अशें धरया की कोण टार्गेट करना पूण तिसरीच पळोवन एक हवा टार्गेट करता नाल्यार एक भूत येता ते मोवपाक म्हणल्यार रातचें देंवपाक बी भिता पळय तसलें येता अशें धरया. जाल्यार अकाउंटेबिलिटी कोणा कडेन विचारपाची? प्रश्न विचारप कोणाक? होम मिनिस्टराक इन दीस मॅटर विचारप ना काय हांवें टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक विचारपाचें कन्वर्जन तूं कित्याक करता काय म्हणून? हातून कोणाक विचारप रे? प्रश्न कोणाक विचारप? काय रोहन खंवट्याक सांगप तुजो टुरिस्ट थंय पावलो काय म्हणून? इट इज नॉट अ रेलेवंट क्वेश्चन. इट इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर रोहन एट ऑल टू आन्सर. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द चीफ मिनिस्टर. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर विश्वजीत राणे और कोण तो बाबूश मोन्सेरात or anyone else. This is a question for the home minister and he has to answer it. He has to be held accountable for it. अशें जावंक शकना. That is his strategy. He knows he has taken everybody for a ride. He has taken everybody for a ride. तुम ताका विचारा मरे एक दिसाचें सेशन कित्याक घेतलें? कित्याक घेतलें सेशन? अनप्रेसिडेंटेड मरे तें. अशें केन्ना जावंकूच ना. हें कशें जावंक शकलें? ताका उत्तर ना. हांवें विचारलो काय बिझनेस एडवायझरी कमिटीन विचारलें. स्पिकराक विचारलें. स्पिकर बावडो म्हणटा आपल्याक खबर ना. तो स्पिकर सारको आहा. सी सेशन इज कॉल्ड एट द एडवाइस ऑफ द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्पिकराचो रोल काय नासता. गव्हर्नराक विचारूं गव्हर्नर कितें म्हणटलो? आपल्याक ताणें भाशण दिलें आपल्याक वाचलें. ताणें म्हाका क्रायम डिटेक्शनाच्यो खबरो सांगल्यो. बऱ्यो जाला इम्प्रूव जाला. हांवें त्याच दिसा इल्लो चान्स मेळ्ळो सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास करपाचें एप्रोप्रिएशन जालें तेन्ना. तातूंतच उत्तर दिलां मरे हांवें. कितें what is the actual statistics of detection of crime, how crime is increased in Goa, and figures which are not mine, figures which are coming from the home ministry. आज तुका सांगता हांव फातोर्डा फॉर टू लंडन कितें म्हणटा तें मुखेलमंत्र्यान कॅश फॉर जॉब आमी काडलें म्हणून हाडलें आनी कांयच ना तातूंत. आनी हाजे फुडें जें कितें ओपोजिशनाचेर येतलें तें फक्त मुखेलमंत्री घालतलो अशा लोकांनी गोंयचे जनतेन सारकें ग्रहीत धरचें. कांयच ना हाजेर कसलेंच जें कितें येवपाचें आहा फुडें कोणाचेर येवपाचें आहा. म्हजेर म्हणना हांव कोण आनी उलोवंक लागलो ताजेर येतलें. जें कितें येतलें तें सिरियस घेवं नाकात. तें मॅन्युफॅक्चर्ड लाय आनी इट हॅज बीन डन बाय फॅब्रिकेटींग एविडन्स अँड इट इज डन बाय द चीफ मिनिस्टर अशें म्हणून धरपाचें. नाजाल्यार आनी कितें आहा हातून? आनी तूं म्हाका सांग म्हजें रिलेशन ते सुद्दिकी कडेन कितें आहा? हांव वळखता ताका तो कितें तो उलयला काल तें फाल्यां हेंय म्हणपाक आहा तें की विजयान ताका सांगिल्लें म्हणून. हांव तुका आज सांगता हांव खंयी देवाच्या फुडें उबो रावन सांगूंक शकता की हांवें ताका केन्ना पळोवंक ना, हांवें ताजे कडेन केन्ना उलोवंक ना आनी म्हजें कसलेंच रिलेशन ताजे कडेन खंयच्यान भायल्यान पसून ना. सो तो उलयता ताका आमी जर सिरियसली घेना आनी तुमी ताजेर रिप्लाय दिना म्हणल्यार कोण गव्हर्मेंट रे. एक दीस जालो न्ही ऑलमोस्ट आतां एक दीस जालो 4 to 4
काल म्हाका खूब जाण विचारलेले की तूं तुजें हें दी म्हणून रिएक्शन दी म्हणून. हांव मुद्दाम रिएक्शन दिवंक ना, पळोवपाक की बाबा सरकार कितें म्हणटा तें पळोवया म्हणून. आज एक दीस रावन म्हाका दिसलें आतां हें चड जालें, आतां हें दिवचेंच पडलें. मुद्दाम हांव मडगांवच्यान पणजे आयलो. असो सदांच मडगांवच्यान पणजे येना हांव, पूण आयलां इतल्याच खातीर कित्याक पणजेच्यान तरी ही न्यूज सारकी वचची म्हणून. मडगांवच्यान ती मदींच त्या ब्रिजाचेर उरता बी केन्ना येवन दी मरे, येवन दी, सामको येवन दी, 100% येवन दी. येवन दी, ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन दी. फोटो आज म्हण्याचो फोटो हांव ताका वळखना आनी कितें कितें फोटो खंयचो फोटो. पूण आसतलो तांचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसतली करपाक. आज AI म्हणटा तें फुडें पावलां न्ही. सारकें ना तेजें, कंप्लिटली करेक्ट. CBI, there should be a fair investigation. I agree with him. There has to be a fair investigation and there has to be a high level investigation. अशें उगीच जावंक शकना. पळय तूं एक हय रे, पूण आमी कोणाचेर तरी होप दवरूंक जाय न्ही रे. आतां कितें करप? I feel 100% there should be somebody biased, unbiased. हें सगळें बायस्ड आहा. सरकार कसो, तूं म्हाका सांग, गोंयचे पुलिसेचे लॉकअपांतल्यान तो भायर सरला. आतां ते लॉकअपूच न्ही म्हणून म्हाका उत्तर दितात तुमी. कितें करता कितें तुमी? पयर ताणें ट्रान्सफर केल्लो मेल्ले मनशाक. खंय आहा? हो सरकार हो? हे सरकार न्ही, दीस इज अ बनाना रिपब्लीक. हे सरकार हाजेर आहा, राम भरोसे चल्ला. मग कळना हाजेर. मेल्ले मनशाक ट्रान्सफर करतात, जेल ना तातूंत दवरता आनी तातूंतल्यान तो धांवलो म्हणटा. मागीर जो मनीस कोण ताका घेवन गेलो तो खंय, ताका खंय हें लागिल्लें, पिशें लागिल्लें, मेंटल तो केस म्हणून. आरे इतलें मेंटल? तो सांगता तो शूटर म्हणून. हांव खरो कितें तो म्हाकाय खबर ना रे, हांव ताका वळखना. बट आय एम जस्ट सेयिंग, वॉट इज दीस? I don't know, boss. I don't know whether it should be trusted. I don't also trust Suleiman. That's why I firstly said using shady elements to character assassinate opposition. This is what the government has done. But the fact is, somebody should have said that he is wrong. Nobody is saying it. 24 hours have elapsed. This is a serious issue. If I was not to say this, if I was not to address the press conference, you have a full right to say it. तूं आहा मरे ताजे बरोबर पूण रायट ना तुका? फुडें केन्नाय तूं जेन्ना म्हाका मेळटलो, आरे तुजें नांव आयलें, तुवें प्रुडंट आयकलें ना, इतलें व्हायरल जालां, आनी तूं कांय म्हणना ताजेर. पूण आसतलो सायलन्स इज कन्सेंट म्हणून इंग्लिशीन उतर आहा. देर इज अ एक्सप्रेशन, जे मौन आमी दवरतात म्हणल्यार आमी हय म्हणटात. सायलंटली इट इज अ येस म्हणून तशें जाता. सो आय हॅव टू रिएक्ट. आय ऑल्सो नो चीफ मिनिस्टर वील नॉट रिजायन. But that is a standard demand. It has to be done. If something is wrong with the main chair, I can't be asking for a subsidiary chair, side chair, or side kick. No, it has to be main chair. तोच करता. कोणे तरी अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय. बरें DGP कोण म्हाजो सोयरो, तूं दी रिप्लाय म्हण. तो कितें दितलो? ताकाय हांगा लावपाक जाय ना, ताजेर पडटली बोकार खोट. ही परिस्थिती आहा.